साध्या काळाचो 29वो आयतार. शुभ वार्ता. लूक चॅप्टर 18 वर्स 1 to 8. दैर सुखान आसतना सदांच मागणे करी जाय म्हूण शिकोवच्या खातीर जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली. एक शहरांत एक नीती करत आसलो. देवाची भिरांत जावं मनशाची परवा जावं ताका नातली. त्याच शहरांत एक विधव स्त्री आसली. ही ताचे सरशींच केदाळा येवन अशें म्हणटाली, न्याय कर, म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका राखून व्हर. जायतो काळ पर्यां नीतीकर तिका कानच हालयना जालो. पूण आखरेक आपणा इतल्या तो म्हणा लागलो, देवाक हांव भियेना आनी मनशाक हांव लेखिना करे. तरी हे विदेव स्त्रियेच्या दोशी खातीर तरी हांव तिका न्हीद करून दितलो. ना जाल्यार ती परत्यान परतान हांगा येवन म्हाका विरार करून म्हजो जीव कातली. उपरांत सोम्यान म्हळें, त्या कोट्या नीती करतान कितें म्हळें तें तुमी आयकले न्हय वे. तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात बोब मारतल्या आपल्या विंचलेल्याक देव न्हीद करून दिवचो ना गाय. तांकां आदार दिवच्याक तो आनीकी गळा करीत गाय. हांव तुमकां सांगतां, बेगीनच तो तांकां न्हीद करून दितलो. तरी मनशा पूत येतलो तेन्ना संवसारांत ताका बोवार्थ पळोवंक मेळटलो म्हूण तुमी चिंतात. देवाचे उतार हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. Psalm chapter 23. जेजू बरो गोवळी. सर्वेस्पोर म्हजो गोवळी, कांयच म्हाका उणेना. पाचव्या सर्वाच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता. कालक्या फालक्यान हांव चलां तरी कसलेच वायटाक हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे बेत म्हाका धैर्य दितात. म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय. म्हजे माथें तेलान मागताय. म्हजे पात्र भरून वता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगा दितेली. सरेस्पराच्या घरांत हांव सदां काल रावतलो.